आणि रात बोल करी उलटी ऑक्सिजन व्हरोंक नाका म्हणे मागीर 108 आपूंक नाका म्हणे पळयात तेजे डॅडीची हालत पळयात कशी आहा ती पळयात हे सिद्धार्थाचे पॉपकॉर्न करपाचे मशीन तेजो भाव ज्यूस उसाचो अबे लॅम्बो भवानी सिद्धार्थाची हे कितें रे सिद्धार्थ ते कितें हे फायलीचे मशीन फायलीचें मशीन हेजेर तू पयली फायली करी हय हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आता वाजल्या दनपारची 2 आणि आम्ही वयता सिद्धार्थ विलेज नायकागेर नो आम्ही गायज आम्ही आता सिद्धांतागेर वचपाक भायर सरल्या आणि कितले वत आसा ते तुम्ही पळोवंक शकता आणि तेच्या पयली एक ग्लास हेजो पियाता उसाचो रोस आणि मागीर फुडें सरता ज्यूस उसाचो. अरे इतले बेगीन पियालो म्हाजो असोच आहा. व्हेरी गुड. इतकी लॅम्बो भवानी तुझी कितें हाडले रे हिका? तेजे ऑपरेशन केलें मरे ना इंजेक्शन दिवया कसो आहे रे तू? आवड लसत पळय हे सिद्धार्थाचे नवे मशीन येयला. लाईट पेटे काय हा अरे असा फॅन नाका सोडून कितें कर तुका फॅन नाका आमकां फॅन ना रे बाबा हा बघ हे सिद्धार्थाचे पॉपकॉर्न करपाचे मशीन ते रे एक घातले मरे ते घातले मरे उजो पेटलो मरे ते उजो पेटलो म्हणतात 2 मिनिटांनी असले काय आनी एक मशीन हाडलेले तेतून उजो पेटलो खंय धुवर येयलो सगळो मातशे इतले येयले आणि हांव फुड्यान राहले हय पळोवया मगे चॅक करया ते हे दी तेतून पेपर आता हाड बॉक्सूच हाडायचे बॉक्स हेचे बॉक्स खंयचे हेचे पॉपकॉर्नाचे हाड दी ते तू घ्या ते काढून तेजेर ते पेपर आसतलो पळय डॉक्युमेंट तो दी डॉक्युमेंट आसतलो हांव दिता हॉट एअर आणि ते कर कितें कितें हे भितर कळ्ळें कितें घाला ते कितें? चीज पावडर तो पावडर तो रो ते म्हणून मातशें शिकलेले जाय रे लोकसभे केन्ना रे आमी लोकसभा काय लोक उत्सव? लोक उत्सव तो टायनर बाबू आशिल्लो गाणो कोण गायनर बाबू गाणर बाबू काय हवी. अबे लॅम्बो भवानी सिद्धार्थाची तू म्हाका बसोन व्हरपी रे हेजे हय एका तू आईक व्हरताले बसोवन हेजे हय खो व्हरतालो हा कसर बिचोरे कितें सांगना बिचोरे आनी ते मोडला ते दाखय मोडला कितें? मोडला ते दाखय मरे आत्ता लॉक दाखयला ते हे पळय हे लॅम्बो भवानीचे लॉक उडयला मोडून पळय सेलिब्रिटी ना तेंच्यांनी उडयला मोडून पळय या मरे वचया मरे तेंचे कडेन हय हे माझे फायलीचे मशीन हांव फायली करता थंय वचून सांग मरे आमकां हे कितें रे सिद्धार्थ ते कितें हे फायलीचे मशीन फायलीचें मशीन हेजेर तू पयली फायली करी हय पयली करी हे पळय. आतां ह्यो फायली पण आतां ऑर्डरी ना तेंकां म्हणून तेंचे भानगड्यो जाल्या तेका एक भाव आसलो तो गाडयांचे इन्शुरन्स बीन करिलो रे हय गाडयांचे इन्शुरन्स बीन सगळ्याक करी तो बाबा तेजो भाव करी एक्सपायर जालो आनी मोरच्या पयलीं तेणे न्हू हे बारीकशे घर बांदून दवरलेले तरी ते घर पळय सगळें सारकें ना घर बांदून दवरलेलें ना रे हय हय काय ना रे हय मागीर तेजो भाव
बरे इन्शुरन्स बीन करी गाडयेचे आनी देवाच्या कृपेन तेणे एक धाकटुलें घर बांदलेलें पण कितें करया नशीब फेल आपणाचो टायम फेल. कितें म्हणूंक सोदता तूं बाबू जेन्ना तुमचो व्हडलो बाबू जेन्ना एक्सपायर जालो देवान आपणा कडेन व्हेलो तेन्ना कशें कितें दुर्घटना कशी कितें जाली तुमच्या तेका ते चेडूक गावले लग्न बीन जालो मरे बरो आनी तेजे सिटीमेच चड घेतलो तेणी टेन्शन घेतली टेन्शन घेतलें मरे एक जालें आनी दुसरें म्हूण अकस्मात तेका हार्टाचें कशें जालें मरे अरे रे 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 आनी थंयच्या थंय हें जालो भायर रोडार हे जालो न्हू हांगाच घरानूच हे जालो चलोंक बीन जायनासलें रे अरे आनी रातभर करी उलटी ऑक्सिजन व्हरोंक नाका म्हणी मागीर 108 दाखोवंक नाका म्हणी मागीर तो म्हाका धाडलेलो बिचोळी मम्मीन टॅबलेटी हाडपाक मागीर मम्मी तूं घरा येता म्हटल्यार की हे जालो आनी काका पळय आमचो हांगासर आसा तेजे बाबडे पळय हाल पळय कितें जाल्यात ते ओके वादी घातल्या तुका वादी घातली आनी तूं काका पॅरलायज जालो ना रे कसो कितें जालो तूं पॅरलायज अकस्मात इतले वयर साकून पडना अरे रे 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 थंय पडलो मरे आनी बरो वेळ उरलो मागीर हो येवन म्हाका उठून मागीर हॉस्पिटल व्हेलो. अरे देवा तुवें व्हेलो हॉस्पिटलांत ना हांवें कोणाक शेजाऱ्यांक धांवन आपयलो हय कोणाक आपयलो. व्हेरी गुड पयलीं म्हाका दिसूंक लागलो भंय कित्याक भंय दिसोंक लागलो तुका आवाज कसलो येता काय म्हणून जावं तूं धांवन गेलय मरे व्हेरी गुड आनी पळय डॅडी तेजो हांव बरो वेळ उरलो रे वरभर उरलो ते तितले म्हणून म्हाज्या पांयाचेर आनी हातीचेर हे येयलो फोडसो येयलो. हांवें दोतोराक विचारलेलें मेडिकलान म्हाका कितें म्हणून तर म्हणून तेंच्यांनी हांगासरलें ऑपरेशन केलां फाटलें ऑपरेशन केलां म्हाजें हें बीन हांव हे जावचो नासलो कशे भाशेन म्हाका वाचलो आनी तेंच्यांनी मागीर पांयाक म्हणून ते पांयाचें करूंकूच ना कितें जाता तें हें कळोंक ना. तुजो तो हात उखलता ना हो उखला ना हो हात कसोच उखला ना तूं खूब ट्राय केलो पासून जाल्यार उखला ना आनी हो पांय उखला ना हो पांय चलोंक जाता मातशें चलता हे धरून दाणो धरून चलता दाणो धरून चलता पूण तुका मुवमेंट काय ना काम करपा सारखें तुजे कडेन कांयच ना कांयच जायना आसून आनी नासून सारको म्हणटा पळय तसलें गे बाये मागे म्हणून आमचो आनी कोण ना न्हू जोडणारो जावं कितें करणारो तोच आतां हे मशीन हाडला पळय हे मशीन इस्कॉलांच्यान ताका हें केलां इस्कॉलांतल्यान दिला ताका आमीच पयशे मोडल्या हय पूण इस्कॉलांतल्यान हाडला इस्कॉलांच्यान हाडला ताका बाबडे ते हे गावोंक जाय न्हू रे काका कितें म्हणटा ते आमचे ऑर्डरी गावोंक जाय कांयच ना रे एक पासून ऑर्डरी ना ऑर्डरी ना सगळे पळय तेणें सगळे हाडलेले पेपर बीन थोडे ना पूण कितें तो आमी चिंतूकूच ना तो असो जातलो म्हणून अकस्मात मरे बाबा रातचो हे जालो. सो गायज आतां कितें आसा जाणा तुमकां एक स्पेशल तुमकां सांगता हांगा रे तुमी पळयता आसतले आमच्या 2-3 ब्लॉगांत पयलीं की सिद्धार्थाची लोक न्हू फोकाणां मारच्या पयलीं न्हू आयज तेजी घराची परिस्थिती पळयात आनी तो खंयच्या लेवलार आहा तो पळयात आनी तो भायर सरोन आपणाच्या पॅरलायज डॅडीक तेजे मम्मीक आनी हें घर सांबाळटा न्हू जाल्यार ह्या भुरग्याक न्हू खरेंच हांव सल्यूट दिता. ह्यो भुरग्या असलो हांवें संवसारांत खंयच भुरगो पळोवंक ना. हेज्या असले भुरगे घरान खाटीर बसलेले असतात तोडफोड करतात तो तसो ना खूब 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 स्वीट सारको तो तेज्या वांगडा एक दीस टायम स्पेंड करून पळयात तुमी कितले तुमकां बरें दिसता पळय तें आनी असल्या हितून तुमी त्या भुरग्याची फोकाणां करतात तेका त्रास करतात देव पळयतलो तुमकां देवाच्या पळयात तेजे डॅडीची हालत पळयात कशी आहा ती पळयात. काका कितें म्हणूंक सोदता तूं जे लोक म्हणून तेका ती स्कूटर दिली घेवन हय त्या भावानूच दिल्ले एका भावान हे करून पूण 2 वर्सां सुद्दां सारकी येयली ना वर्स सदां कामाक मदीं ते दिसा उरलो हांगा रस्त्यार उरली PWD उरली घट जाली गाडी मागीर थंय 8 दीस दवरली. अरे ते मॅकानिक आपयलो तेणी दुसरो कोणाक दिलो तेजे कडल्यान सर्विसींग केली सर्विसींग करून 6-7 हजार घेतले 7,000 तेणी सर्विसींग करून प्लस मागीर ते सामान कितें गेला म्हणून ते हाडून घातले ते एक 10,000 घातले 40,000 आमी बेश्टे मोडले
जाणा गेली मध्ये ते ह्या गेली रे चला काय ना ती गाडी न्ही झाडयली ती मोडली ती किती मोडली जाली. आमच्या 4-5 ऑर्डरी समज ते फायलींच्या मशिनाच्यो येयल्यो जाल्यार खंय तरी तुमच्या पोटाचे खंय तरी सुट्टले न्हू. जातले न्हू ते दिले उपरांत ते पयशे तुवें मेळटले ते भायर काका तुका खूब हांवें आयकलां वो सांगी म्हाका की तुका खूब हेजो खर्च लागता म्हणून न्हू वखदांचो खूब खर्च. अजूनय तुमी पयला आसतले खूब ताका वखदां जाय पडटा खूब सारकी. पळय चालू आहा वखदां आता 4-5 वर्सां जाली हांव वखदां करता आता मेडिकलाची म्हणून सोड प्रायव्हेट बीन दिता न्हू ती हजारांनी पयशे हजारांनी आसता. 7 वर्सां जाली हे 8वी आता 8वे न्हू 7 वर्सां जाली 8वे न्हू गे. आता 8वी लागते मे महिने एप्रिल मे महिने. हे पळय हे तेणी मशीन हाडला पॉपकॉर्नाचें हेतून जाता खंय पॉपकॉर्न करपाक बट पॉपकॉर्न इज अ टेम्पररी सोल्युशन. म्हाका कितें तेका न्हू बरेंच कितें केल्लेलें जाय तेणी. तुमी आयज ब्लॉग पयला आसतलो न्हू. आयचो ब्लॉग आसा पळय हेचे हांव 2 पार्ट करता तुमकां फुडें सरच्या पयलींच सांगता. ओके सो आयज आमी गेल्लेली सिद्धार्थागेर तेच्या घरा कडेन बिचोले. ओके आनी न्हू तेजो भाव आसलो पळय म्हणजे तेजो एक व्हडलो भाव आसलो तो गाडयांचे इन्शुरन्स बीन करी 4 व्हिलरीचे 2 व्हिलरीचे आनी खूब कितें कितें करी आनी तेणी थोडे पयशे जोडून न्हू घर बांदलेले बारीक मोठे घर बांदलेले न्हू. आनी अचानक लग्न जालो तो आनी थोड्या दिसांनी एक्सपायर जालो. हार्ट अटॅक येयलो तेका. मिस्ट्री कशी तिची आवय तर तशी म्हणटा. ओके सो ते पर्सनल तेंचे आमी काय उलोवंक शकना बट तेका बाबड्या हार्ट अटॅक येयल्लो आसा आनी हार्ट अटॅकान तो आयज आमच्या समोर ना. सिद्धार्थाचो भाव तेका इतलो बरो करी तेका तेणी इलेक्ट्रीक स्कूटर घेवन दिल्ली न्हू की तो कितें म्हणटालो तेजो भाव फाल्यां आमी आसा आमी संवसारांत ना बट तुका बाबा सगळें सूख दिवन वयतलो आपूण तशें. आनी तो गाडी घेवन बाबडो आवयक घेवन बाजारांत वयतालो बाजारांतल्यान तिका घेवन घरा येतालो ते स्कूटरीचेर. काय बरी स्कूटर चलयता तो हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें इतली बरी स्कूटर चलयता न्हू. खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर बरी स्कूटर चलयता बाबडो. खूब बरें दिसलें म्हाका ते तो स्कूटर चलयता तो पळोवन न्हू. आनी मेन म्हणटा पळय ते तेच्या घरांत न्हू खूबच प्रॉब्लमां आसा. दोळ्या समोर दिसना पूण खूब आसा. बापूय पॅरलायज कांय काम करिना. बापायचें पेन्शन बारीक सारीक येता आख्खें घर चलयता ती लायटीचें बील मागीर सिद्धार्थाचें वखदां मागीर तेच्या घोवाचें वखदां मागीर घर चलयता. व्हेरी डिफिकल्ट. तेंगेर आसा हेचें मशीन आसा कितें म्हणटा फायल करपाचें पूण कितें फायदो बाबड्याक ऑर्डरूच ना. म्हयन्यान तर 4 ऑर्डर येतल्यो जावं 20 ऑर्डर येतल्यो 20 फायलींची कितले जोडून जोडून जोडटली सारकें कांयच ना. इतले तेजे कडेन पेपर सगळ्या बाबड्या तेका कोण तरी मदत करा कोण तरी फुडें सरा तेका फायलींची ऑर्डर तरी दिया. काय बरें स्टुडंट्सा बी खूब जाणां ब्लॉग पळयता आसतले प्रिन्सिपल पळयता आसतले टिचरी पळयता आसतल्यो. तेजे कितें आहा जाल्यार घेयात म्हणजे स्कुलांनी बीन फायली बिली कितें आसा. हांव म्हाज्या वाटेंतल्यान प्रयत्न करता तरी तेणी एक धाकटुलें न्हू पॉपकॉर्नाचें मशीन घेतला तेतून तो पॉपकॉर्न करून ते हेतून घालून विकूंक सोदता. सो इट्स अ गुड आयडिया नॉट बॅड आयडिया. बरी आयडिया ती कितें आतां सध्या तो स्टार्ट धाकटुले हेतून करता मागीर तो इन फ्युचर व्हडलें घेतलो न्हू जावं करता बाबडो कितें तरी. आनी हांव तेंगेर वचून इतलो हॅपी जालो. म्हाका तेजी आवय आख्खी आपणाची स्टोरी सांगताली कितें जालें कशें जालें. बापूय तेजो डॅडी तेजो खूब सांगी कितें कितें. थोडे हांव न्हू व्हिडिओच्या समोर हाडूंक शकना. गायज तुमकां न्हू एक रियलिटी सांगता युट्यूबाचेर न्हू 80% जे युट्यूबार दिसता न्हू तेज्या फाटल्यान न्हू 15% न्हू तेज्या फाटल्यान खूब अशी स्टोरी आसता न्हू वीच वी कांट शेअर. ती सारकी खूब पर्सनल आसता न्हू आमी ती शेअर करूं शकना सारकें न्हू तशें आसता. तेंगेर जी परिस्थिती आहा ती पळोवन म्हाका जाल्यार खरेंच वायट दिसलें बाबा. तेंगेर एक जीप आसा तेज्या भावाची गाडी आसा तेंगेर तुमकां फुडल्या ब्लॉगान दाखयता हांव कशी कितें आहा पळय ती. तो खूब पयलींची गाडी 2011 सालांतली. सो ती विकपाक सोदता तितून हांव तेंकां एक मदत करूंक सोदता. पळोवया कशी कितें ती तुमकां फाल्यांच्या हितून सांगता. बट आयज हांव एंट्री करताच एक बरो तेजो आवयचो नेचर आसलो यु नो. आवय बापूय आवय इतली बरी आसली जाणा इतली बरी आसली. आनी डॅडी तेजो इतलो बरो की म्हाका खूब बरो करता. तो म्हाका सांगता डॅडी तेजो की सिद्धार्थ सद्दीच सांगता खंय तो भैया आपणाक खूब बरो करता न्हू. मस्ती बम म्हणटा मस्ती बम. आमचे आनी टायरराचें नांव आसतात तेज्या तोंडार बाबड्याच्या. आनी मेन म्हणटा ते
तेका कोण ना न्हू सांबाळपी. तेजो डॅडी म्हणटा आमकां आनी पोवपी कोण आहा, आमकां बाबूच पोवपी आहा, सिद्धार्थूच पोवपी. आनी ती तेका कितें म्हणटात की आमी आसा आयज फाल्यां ना, म्हणून तूं बाबा फुडें सर आनी कितें तरी पोटा खातीर कर. आनी तो वयता, खूब जाग्यार वयता. तो पॉपकॉर्नूच न्हू, तो खूब कितें कितें विकता. तेज्या वांगडा एक अशी बॅड इन्सिडेंट जाल्लो आसा, तो तुमकां सांगीत तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी दुकां येतली. हो न्हू तुमकां इन्सिडेंट हांव फाल्यांच्या ब्लॉगान सांगता न्हू. खूब वायट दिसलें म्हाका आयकोन ते. अशे अशे लोक संवसारान आहा काय म्हणून. आनी आमचे थोड्या ब्लॉगांचेर कॉमेंट आसता ते तुमी पयला आसतले, नाका जाल्ले युजलेस कॉन्टेंट. कोण्यानी एक कॉमेंट मारला कालच्या ब्लॉगान, कालच्या पयरच्या व्हिडिओन कितें, अवी यू हॅव व्हेरी बॅड एटिट्यूड म्हणून. आनी कितें कितें कॉमेंट मारला, यू आर युट्यूबर, तुका फेम आनी कितें. म्हाका एटिट्यूड आसलो जाल्यार हांव कितें पिसो वतान आनी पावसान आनी हेतून मरोन दुसऱ्याच्या दारार वचोन तेचे हे करपाक. हांव म्हणटलो आसलो झक मार तूं माराना म्हणटलो आसलो. बाबा म्हाका एटिट्यूड आसा, म्हाका इतलो एटिट्यूड आसा की तूं पाड पडो तुजे अशें म्हणचो नासलो. आमकां एटिट्यूड आहा जाल्यार आमी बऱ्या मनान सॉफ्ट मनांतल्यान लोकांक ग्रीट कित्याक करता, बरे भशेन तेंच्या कडेन भोंवता, तेंच्या वांगडा हांसता खेळटा. कित्याक हे लोक आसतात असले कॉमेंट मारपी. थोडे लोक डिमोटिवेट जाता, आमी भितर डिमोटिवेट जायना. हांव तसल्यान उलटे जाप दिता वयल्यान. कॉमेंटान आहा एक सोड अलग गजाल, फुड्यान आसलो जाल्यार एक अलग गजाल न्हू. लोक तशेंच. आतां कितें आसता, एक तुमकां एक्झाम्पल सांगता. म्हाज्या वांगडा भोंवपी वांगडा न्हू आवय कितें रे तूं घोडा आदी आदी कसो आसा, फाटल्यान वयतात आनी कॉमेंटां मारतात. यु नो आपणाचे हेतून तेतून डिस्कस करता, ते कितें युट्यूबाच्या पयलीं पळय, युट्यूबाच्या मागीर पळय, अशेंच आसता. हो संवसार, वी कांट डू एनीथिंग. ह्या संवसारान अशेंच आसता लोक. थोड्यांक आमी कितें उलयता ते काणी खंय दिसता न्हू, थोड्यांक काणी दिसता. अशें खूब जाणांनी एकल्यान म्हटला, खूब जाण म्हणिना काणी म्हणून. आमी काणी सांगता. आमच्यो काणयो आमकांच खबर आसा, आमचे दुखद घटना आमकांच खबर आसा, आमचो हार्डवर्क आमची मेहनत आमकांच खबर आसा. जशेंच लोक आपणाची मेहनत करता, आपणाची हे करता. तशेंच हांव सिद्धार्थाचें म्हणूंक सोदता. खूब तेजे लायफान प्रॉब्लेम आसा. जस्ट तुमी इमॅजीन करा, ओके, तो डिजेबल 50%. फाल्यां तेजी आवय बापूय देवाच्या कृपेन समज म्हणटा, हांव अशें वायट म्हणिना, पण संवसारान ना जाल्यार तेका पळयतलो कोण, तेजे दुस्मानां वाडटले, तेजे घर हडप करपाक तेजे अशे खूब लोक आसतले. हो संवसारूच तसो. इफ यू आर गुड टू अदर्स देन ऑल्सो यू हॅव प्रॉब्लम्स. 1000 प्रॉब्लेम आसता लोकांक. अशीच प्रॉब्लेम ही. आणि कोणाचे दूख दाखयता जाल्यार लोकांक मेन थिंग काणयो दिसता, बोरिंग दिसता. तशें आसा. हांव ह्या चॅनलाचेर न्हू ह्यो गोश्टी कित्याक हायलायट करता न्हू, मेन म्हणटा पळय ते ह्यो युट्यूब तर सायडीक काडीत न्हू. हांवें म्हाज्या लायफान न्हू कांयच दुनिया पळोवंक नासली. बट जेन्ना हांव युट्यूब करूंक लागला खबर आसा, हांवें लोकांचे जे सिच्युएशन पळयल्या, बरे वायट, थर्ड क्लास, सारकें वर्स्ट, आनी वर्स्टांतली सारकी बरी फॅमिली, बाबडी पुअर फॅमिली, अशी खूब प्रॉब्लेमां पयल्या हांवें लायफान. हांव इतलो स्ट्रॉंग जाल्लो आसा न्हू, म्हाका म्हत्व खबर आसा लोकांचो, पयशाचो, अन्नाचो. हितून सगळ्या हितूनूच डिफरन्स आसा. तुमी न्हू चिता, तुमी कितें करता तें बरें करता, रायट रॉंग कितें करता न्हू, कितें करता तें बरेंच करा, वायट कोणाचें करूं नाका. घरान सोफार बसून कमेंटां मारपाक दुसऱ्यांच्या हितून वायट म्हाकाय जाता. कितें फायदो करून, कितें पयशे मेळटले, पेमेंट मेळटलो, म्हाज्या घरान कितें तांदूळ येतले ना. दिस इज लायफ. सो फाल्यांचो ब्लॉग तुमी पळोवपाक विसरो नाका. आनी आयज हांव परत तुमकां एकदां रिक्वेस्ट करता, भरपूर प्रमाणात सिद्धार्थाक हेल्प करा. ताका खूब हेल्पाची गरज आसा. आमी न्हू एक परमनंट सोल्युशन काडपाक सोदता. मातशें फायनान्शियली आमी लॅक जाता. सो प्लीज फुडें सरा न्हू. आनी हेच म्हणून हांव न्हू हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आमच्या चॅनलाचेर तुमकां बरे बरे कंटेंट्स मेळटले. आनी आमचे व्हिडिओज तुमकां आवडटा जाल्यार आमच्या चॅनलाक मस्तीखोर गोवंसाक सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. बाय बाय.